भोलेनाथ राम मंदिर। जय श्रीराम। राम नाम जप करीता ती। आता आम्ही जे दर्शन केलं ते श्रीराम मंदिर ज्या जाग्यार श्रीराम लक्ष्मणजी आणि माता सीताचे दर्शन जातले आणि ह्या जाग्यार जर तुमकां दिसता मनान आसा जाल्यार श्रीराम नाम जप करपाक शकता। जितके फावटी तुमकां जाय ते बरोवपाक शकता। 21 11 51 हां हे हांगा बरयतात ते। तुम्ही तुमच्या मनान आसा जाल्यार श्रीराम नाम किंवा राम राम ते बरोवपाक शकता। ओके, जय श्रीराम। तर हांवूय बरयतलो। ही लायन हांवें बरयल्या फूल आनी अशेंच करून सगळे हांगा ते बरयता। आता येयला आमी भालका तीर्थ मंदिर। हे जे मंदिर आसा पळय न्ही तेजे डिटेल्स तुमकां आतां सजीत सांगतलो। ओके, सो आता आम्ही ते दर्शन केला पळय ते बालिका तीर्थ ज्या जाग्यार श्री कृष्णाक एका शिकारीन जरा नामक शिकारीन चुकून बाण मारलेले ते श्री कृष्णाच्या पांयां घेऊन लागलेले। सो ज्या जाग्या वयल्यान तेणें ते बाण मारलेले त्या जाग्याचें नाव आसा बाणगंगा। ते आतां आमी फुडें वतले आणि जे आता आम्ही दर्शन केला ते बालिका तीर्थ त्या जाग्यार एक मूर्ती दाखयतात। एक मूर्ती आसा पळय ती जरा नामक शिकारीची आणि एक मूर्ती आसा ती भगवान श्री कृष्णाची। पांयाक लागला तेजो जे हे आसा दृश्य आसा पळय तो दाखयल्लो आसा। ही श्री कृष्णाची लीला आसा त्या तरेने दाखयल्ली आसा। बाळगंगा हांगच्यान ताणें बाण मारलेलो जो श्री कृष्णाक लागिल्लो।
तुमकां सगळे हे स्टोन्स मेळटा नॅचरल स्टोन्स पायरायट मुंगा ओरिजिनल मोतीची माला इसका कितना है ये आपको पड़ेगा कम से कम 1200 रुपये में, तो आपको भाव कर दूंगा, भाव मांगेंगे तो ये चीज़ आपको नेचुरल मिलेगा, प्योर मिलेगी, अच्छा गारंटी के साथ होगा। आप कितने के साथ पहले खराब बरा कलर बलर कुछ जाएगी, इसकी गारंटी हम कर देंगे। सगळे नॅचरल स्टोन्स मेळटात हांगा हे घेवन तुमच्यान मागीर मुदी बी करपाक जाता अलग अलग वेराइटी में मिलेगा आपको। हे बी मोती है ये पत्थर है सारे, इसको मोनालिसा माला बोलते हैं, हाँ, पत्थर हाँ। की वेराइटी होती है। सर मोती के यहाँ तक यहाँ तक होते हैं, इस तरह की मोती भी आते हैं, मोती लेकिन ड्राई किया हुआ मोती है, ये ओरिजिनली मोती लेकिन ड्राई किया हुआ मोती हां हां होता ओरिजिनली।